सेल्युलॉइड. सो तुझी एज अ फिल्म मेकर विच वन वूड यू चूज, आणि स्पेशली कॉस्ट बेनिफिट म्हणजे कॉस्टिंग पिक्चराचे लक्षात घेऊन डिजिटल काय सेल्युलॉइड कोणे प्रमोट करचे गोयचे सिनेमा बाबतीत? ॲक्च्युली गोंयच्या सिनेमा बाबतीत हांव अशें म्हणूंक शकता की ॲक्च्युली केन्ना अशें डिफरन्सिएशन करचें न्हू, डिजिटल वेगळें आनी सेल्युलॉइड वेगळें. बिकॉज शेवटी फिल्म हें एक कम्युनिकेशनाचें माध्यम, मागीर ते व्हिडिओरय जावं शकता आनी सेल्युलॉइडय जावं शकता. पण हें मात्र डेफिनेटली आसा की सेल्युलॉइडाचे जे पिक्चर क्वॉलिटी सॅच्युरेशन्स वेगळे असतात आनी डिजिटल वेळाचे वेगळे असतात. सो आय थिंक बोथ द मिडियम शूड बी प्रमोटेड इक्वली. नाही नाही, पण सपोज गव्हर्मेंटान कितें स्कीम करची जाल्यार एक 25 लाख समज सेल्युलॉइड येता आनी 8 लाख समज डिजिटल येता, जाल्यार 25 लाखात 3 फिल्म जावपाक शकता न्ही. आणि क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जी आसा म्हणजे बेसिकली म्हजे कोतान कलर आनी लायटिंग हातूं बाबतीन खूब सेल्युलॉइड आनी डिजिटलाक फरक पडटा. ते डिजिटल कित्याक प्रमोट करचे न्ही? सेल्युलॉइड ज्या कोणा कडेन पळय रिसोर्सीस आसा सेल्युलॉइड स्वता काडपाक तांकां काडचे, पण बाकीच्यांनी डिजिटल कित्याक प्रमोट करचे न्ही? तशेंच शॉर्ट फिल्म आनी फिचर फिल्म, सिनेमा म्हळ्यार फक्त फिचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स डॉक्युमेंटरीज हे लोक कोताकच धरना हाजे बाबतीन कितें? तशें कांय ना, म्हणजे शॉर्ट फिल्म जावं किंवा फिचर फिल्म जावं लोकां पर्यंत पावोवपाचें एक ते माध्यम. मागीर कोणाक दिसता की शॉर्ट फिल्मान ते पावोवंक शकता जाल्यार शॉर्ट फिल्मान करचें. फिचर फिल्मान जर दिसता कोणाकय की बाबा फिचर फिल्मान लोकांक पर्यंत वचपाक जाय जाल्यार ते करचें. म्हणजे तातूंत हांगा प्रश्न खंयचेर इश्टल्यान येता की आमी उलयताले एक दिलीपान मेळिल्लें की तंबू थिएटर जे आसा ते, वा ज्या भशेन प्रिन्स जेकबान पाद्री लोकां मेरेन पावयलो गांवां भितर हें करून, आनी तुय म्हणटालो की पलतडचो मनीस आपल्याक गांवांनी पावोवपाक जाय, लोकां मेरेन पावोवपाक जाय, कळ्ळें न्ही? ह्यो सगळ्यो गजाली डिजिटल माध्यमांतल्यान शक्य जातात गोंया सारक्या ल्हान स्टेटी भितर. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन नॉर्थ इस्टा भितर मणिपूर काय खंयची स्टेट याद जायना. ओके, नो, आसाम इज अ बिगर स्टेट. आय एम टॉकिंग अबाउट मच स्मॉलर स्टेट्स. ओके, मणिपुरा सारकी खंयची तरी स्टेट आसा, त्या स्टेटी भितर स्टेट गव्हर्मेंटान कितें केलां की ते डिजिटल फिल्माक भरपूर मदत करतात. तांणी प्रत्येक गांवां भितर थिएटर जितली आसा त्या थिएटरांक तांणी सबसिडायज करून डिजिटल प्रोजेक्टर्स दिल्ले आसात. ओके, वा खंय खंय आसा ती प्रोजेक्टर्स दिल्ले आसात आनी थंय ती फिल्म पावतात आनी ते फिल्म लोक पळयतात. अशे तरेन फिल्माचो प्रसार जाला. आमच्यान अशें जाला की आमची नजर आसा बॉम्बे कडेन, सेल्युलॉइडाचे आमी हें करतात जें आमकां परवडना. गोंयकार जो आसा तो खूब कमी येता पिक्चरांक आनी हळू कॉन्शियसनेस तयार जाता आनी मागीर फक्त तुमी सांगता तशें हें घेवप आनी फिल्म काडपानी कांय. हें हांव सामको मान्य करता की कितें जालें, आमकां एकदम तो मिडिया मेळ्ळो. सो आमकां बरो सिनेमा म्हळ्यार बॉम्बेचो हॉलिवूड किंवा बॉलिवूड बरें टॅक्निकली. पूण हांवें फाटल्या आतां फिल्म फेस्टिवलान अशे कांय सिनेमा पळयल्यात, आतां ताणें खंयच्या त्या मिडियमान ते शूट केल्या म्हाका खबर ना. इट्स लायक अ डॉक्युमेंटरी. आज अशें म्हणटात की जगांतलो बेस्ट सिनेमा हो हळू डॉक्युमेंटरीच्या धर्तीचेर वता. एक हांवें सिनेमा पळयल्लो इफिकस 3 वर्सां पयलीं, ताणें रशियेंतल्यान चलयो मोठ्या प्रमाणाचेर निर्यात जावपाक लागल्यात प्रॉस्टिट्युशना खातीर. इट्स लायक अ डॉक्युमेंटरी. कॅमेरा स्थिर, लायट वेट कांय ना, काळोख, मदीं कॅमेरा रस्त्याचेर वतालो, वयर वतालो, पूण तें जें पळय विदारक दर्शन पळय जें आसा तें ताणें तातूंतल्यान पिक्चरायज केलें. सो ही क्रिएटिविटी निमाणें जी पळय आसा न्ही, ही क्रिएटिविटी तुका मिडियम आसतलोच, पूण आमी ज्या ऑडियन्सा कडेन वचपाक सोदतात, आमचो ऑडियन्स गोंयांतलें पॉप्युलेशन कितलें, चडांत चड 15 लाख धरल्यार तातूंतले टिचर कितले पळयतले. हे अर्थशास्त्र न्ही निमाणें. अर्थशास्त्र कोणेच अभ्यास करूं ना. हातूं एकच मिनिट. मराठी सध्या फिल्म इंडस्ट्री भितर एक थंब रूल आहा जो म्हाका हालींच कळ्ळा की 1 कोटी ते 1.5 कोटी भितर बरो पिक्चर जाता, बरो स्टँडर्ड पिक्चर जाता, आनी शूटिंग शेड्यूल शूड नॉट बी मोर दॅन 20 days. ते म्हणटा की आमी प्लॅन करता 15 दीस करपाक सोदतात, 18 दीस पर्यंत आयडियल, मॅक्झिमम 20 दीस. आतां मराठी पिक्चर पळोवपी जर पॉप्युलेशन पळयलें आनी जर तो रेशो आनी कोंकणी पिक्चर पळोवपी पॉप्युलेशन पळयलें, 1.5 कोटी आनी 20 दिसा शेड्यूल, आनी आमची पॉप्युलेशनाचो रेशो जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी 4 दीस भितर शूटिंग करपाक जाय आनी 25 लाख वयर बजेट आसपाकच शकना फिल्माचें. जाल्यार वायबिलिटी कितें मागीर कोंकणी फिल्माची? मराठी एज ए वर्ल्ड जर हाजे खातीर जर 1.5 कोटी आनी 20 दिसा शेड्यूल इज द लिमीट, एब्सोल्यूट लिमीट, जाल्यार मागीर कोंकणी कितें करप? म्हणजे हाऊ डू वी गो अबाउट प्रमोटिंग कोंकणी सिनेमा? न्ही, म्हजो म्हणजे ह्या दोनी हातूंतल्यान बेजिकली त्याच प्रश्ना कडेन हांव येता. म्हणजे तुमी कोणेंय सांगचें तुमकां कितें दिसता त्या गजालीचेर की पयसो गव्हर्मेंटा कडेन आसा तो फिल्म प्रमोट करपा खातीर, फिल्मवाल्यांक प्रमोट करपा खातीर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, फिल्म प्रोड्युसराक प्रमोट करपा खातीर न्ही, बट फिल्म लोकां मदीं प्रमोट करपा खातीर. सो गोंयांक कितें परवडटा ह्या स्टेजीचेर, गोंयकारांचो हो पयसो खंय वचचो
डिजिटल फिल्मांतल्यान तो लोकां म्हऱ्यान पावोवचो विच इज मोर वायबल, काय फक्त सेल्युलॉइड फिल्मांतल्यान गेली ती फक्त ती तुमी अवॉर्डा खातीर वतले, हाजे खातीर वतले आनी फिल्मवालो प्रमोट जातलो ताजे खातीर करचे. म्हणजे ग्लॅमर कोशंट कितलो आसचो हे सगळे हातूंत म्हाका जाल्यार आज फक्त ग्लॅमर कोशंट दिसता की जो फिल्म काडटा तो स्वताक एक व्हडलो फिल्म मेकर म्हणून प्रोजेक्ट करता आनी काय ना, म्हणजे थंय स्टॉप माय फुल स्टॉप. परते मागीर सुरू करपाचें परतो ना पण हे तुगेलें म्हाका सगळें पटना. आतां कांय जाण स्वता प्रमोट करपाक सोदतात, पूण स्वता प्रमोट करतना काय बरे सिनेमा येवं शकतात, काय आयल्यातय बी. काय बरे येऊ शकतात हे काय नासतना येऊ शकतात, खंयची स्कीम नासतना येऊ शकतात. सो ताजे खातीर स्किमी गरज ना. आमचो टॅक्स पेयरालो पयसो कोणे वापरचो, कसो वापरचो हातूंत कितें तरी टॅक्स पेयरा पूण तें मागीर जाता तूं कशें तरी करतलो. आतां ESGन भितर फाटल्या काय वर्सां चर्चा जाल्ल्या की ESGन एक पिक्चर निर्माण करचो, एक बेंचमार्क दाखोवपाक कितलो बरो सिनेमा तयार करपाक. पूण परत प्रॉब्लेम तोच जातलो की ESGन पिक्चर कित्याक तयार करचो. सो म्हाका दिसता तें अशें की हातूंत भितरल्यान एक आतां लक्ष्मीकांत सारको मनीस आसा की कांय बरे लोकांक घेवप, तातूंत भितर सरकाराचो आदार हो मिनिमम आसपा जाय. पूण ह्या क्षेत्रांत भितर कांय बरें काम करपी क्षेत्र जे पळय लोक आसतले ताणें एकठांय येवचें पडटलें. ती 3 ते 4 लेवला वयली लढाई, एक बरें पिक्चर तयार करप, लोकांक पिक्चर तो दाखोवप आनी बरें पिक्चर तयार करतना ही सगळी साधनां ताका बरे तरेन मेळटलीं, तातूंत भितर पयसो येयलो. पळय म्हाका अशें दिसता की म्हणजे राजू म्हणटा पळय ताका हांव एक्चुअली एग्री करिना की फिल्म मेकरान हे कडेन येवचें आनी ताणें बरी फिल्म मेकर म्हणना किंवा हांव वेगवेगळे घटक सिनेमांतले. हय सिनेमांतले वेगळे घटक जरी आमच्या गोंयांत आतां कारण विशय कितें आयिल्लो, प्रॅक्टिकली सरकारचो पयसो हो विशय आयिल्लो. सो त्या नदरेन म्हाका दिसता की सरकाराक पयशे तुमी घेवपाक कांय हरकत ना, पूण मिनिमम ही चळवळीचो भाग म्हणून ही जावची पडटली. जी चळवळ सगळ्या हातूंत जाली, साहित्यान जाली जी चळवळ. म्हणजे हांव सांगूंक सोदता की आतां सरकाराचो पयसो म्हणटात पळय की बेजिकली फिल्म प्रमोट करप म्हणजे कितें की हांगासरले लोकल आर्टिस्ट, हांगासरली लँग्वेज, हांगासरले कल्चर प्रमोट करप. आनी अशा परिस्थितीन ज्या फिल्मा मिडियमा भरपूर जो खर्च येता, म्हणजे करोडांनी जो खर्च येता, दर तूं एक 50 लाख डिजिटलाचो जो खर्च येता तो रिकवरी करप सामको कठीण आसता. आनी तें जर प्रमोट करतलो जाल्यार ते सरकाराक मेजर प्ले रोल करचो पडटलोच. तुमी जी एग्जांपल दिला आसामाची किंवा ओरिसाची, त्या सगळ्या स्टेटींनी आपले ओन फिल्म स्किम्स आसात, तांची इम्प्लिमेंटेशन बरें आसा, तांच्या कडेन फिल्म थिएटर प्रोजेक्शन्स आसात आनी जे लोक रुल्स डिसायड करतात तातूंत फिल्मांतले लोक आसात. सो तो फिल्माच्या बरेपणा खातीर तातूंत रुल्स क्रिएट जाल्ले आसा आनी म्हणून तांचे इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड आसात. आमचे कडेन कितें आसा बेसिकली फिल्म फंडींग जे बॉडीज आसात किंवा फिल्म रिलेटेड जे एक्टिविटीज आसात ताच्या भितर एक सूत्रता ना. आतां पळय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो आसा पळय तो फिल्म फेस्टिवल करता, म्हणजे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल, आनी ESG फिल्म रिलेटेड सगळे एक्टिविटी करता. सो पळोवंक गेल्यार हातूनच आमचें दुमत आसा की बाबा फिल्म रिलेटेड एक्टिविटी सगळे ESGन करचे काय इन्फॉर्मेशनान करचे. जर ESGन करचे जाल्यार इन्फॉर्मेशन फिल्म फेस्टिवल कित्याक ऑर्गनायज करता, हे सगळे गजाली म्हत्वाचे आसात. आनी ते जेन्ना जाग्यार पडटले पळय तेन्ना फिल्म मेकरांक ताचो फायदो जातलो. आनी गव्हर्मेंटाचो रोल असोय येता एक्झिबिशनाक. फॉर एक्झाम्पल आयज कसले व्हिडिओ जर फिल्म केले किंवा शॉर्ट फिल्म जर केले जाल्यार खंय दाखयतले. देर आर नो वेन्यूज. नाव आय विल टेल यू माय एक्झाम्पल. In 2003 I made a seaside story and everybody knows it. I have taken it to all the villages आणि बारीक बारीक आम्ही जी शॉर्ट फिल्म जी केली डॉक्युमेंटरीज, बट देर आर नो वेन्यूज टू शो द फिल्म. आणि फिल्म मेकरांक फिल्म करपाचे का त्यांनी फक्त ते फिल्म दाखोवपाच्या फाटल्यान लागपाचें, ताच्या खातीर एक सिस्टम जाय पडटा की राजून फिल्म तयार केले, तुवें ते दाखयले आनी ते लोकां पर्यंत पावले आनी लोकां पर्यंत पावप हें गरजेचें आसा. आनी ताच्या खातीर गव्हर्मेंटाचो रोल क्रुशल जातलो. न्ही दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां फिल्मा भितर फिल्म करता आसतना जे टेक्निकल जे पळय ट्रेनिंग आसा ते आतां तूं फिल्म करतना तूं खंयच्यान लोक मेळटात आनी एक्टर सुद्दां, एक्टराक सुद्दां गोंयचो एक्टर तूं घेतलो, एक्टराक सुद्दां कॅमेरा मुखार काम करपाची एक ट्रेनिंग आसपा जाय, संवय आसपा जाय. So how do you go about it? No, like education, as I always said, that education, production and exhibition, these are the 3 key things that we as filmmakers and government should take care of. Education म्हणजे कितें, शॉर्ट फिल्म हांगा म्हणटात आमी करचे म्हणून, पूण शॉर्ट फिल्म करपा खातीर कितली वर्कशॉप्स जातात. आमी जवळ जवळ 11 कोटी आमी इफीक मोडटात. तातूंत एक शॉर्ट फिल्म सेंटर म्हणून आसा, ते बेसिकली इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्माचे एक मार्केट जाका म्हणटा, तातूंत कसलोच बिझनेस जायना. अँड वी आर सेइंग दॅट इट इज प्रोमोटिंग गोवन शॉर्ट फिल्म्स. नो, when you promote short films, you have to create those kind of workshops for them. ट्रेनिंग ग्राउंड ते मडगांवां जावंक जाय, गांवांनी जावंक जाय. 10 मिनटाची 5 शेवटची 2 मिनटं उरल्यात त्या हाका लागून तुम्ही सिनेमॅजीक आणि रवींद्र भवनान मिळून हालीं एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल केलो जंय इट स्टार्टेड विथ वर्कशॉप्स अँड वर्कशॉपाक ट्रेनिंग दिलें, आमी इक्विपमेंट दिलो, कॅमेरा दिले, लायट्स दिले आनी 7 टिमींनी जे पार्टिसिपेट जाल्ले, टीम ऑफ प्रोड्युसर अँड डायरेक्टर, प्रत्येक टिमीन एक 8 ते 10 मिनटाची शॉर्ट फिल्म तयार केली.
क्वॉलिटी बद्दल हांव कमेंट मानना 2-3 शॉर्ट फिल्म्स वेर रियली गुड बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज तांकां 7 टिमीक कितें तरी आपण केलें कितें तरी तांचे कडेन तांगे पोर्टफोलियो एक शॉर्ट फिल्म तांकां मेळ्ळें कितें? तांकां मेळ्ळें कितें तरी तांचे पोर्टफोलियो एक तयार जालो सुरवात जाली एक शॉर्ट फिल्म तयार केलांनी आनी आमकां दिसता की हे 14 लोक जे आसा ते मुखार वचून कितें तरी कितें तरी डेफिनेटली करतले. फक्त तुमचे आतां वेळ सोंपला म्हाका आतां शेवटचे तुमी हें सांगात म्हणजे हांव राजू कडल्यान सुरवात करता आनी त्या हातूंतल्यान हें करचें की एक्झॅक्टली म्हणजे आतां आमी खुबश्या गजालींचेर उलयले शॉर्ट फिल्माचेर उलयले फंड्स आहा ते गांवांनी हें करपा खातीर डिजिटल फिल्माचेर उलयले ओके ट्रेनिंगाचे हेचेर उलयले सगळे गजालीचेर उलयले आयज फिल्माक मुखार वचपा खातीर कित्याची एक्झॅक्टली गरज आहा प्रायोरिटी लेवलाचेर खंयचे गजालीची गरज आसा जे करपाक जाय सरकारान इनिशिएटीव घेवन अशें दिसता तितलेच गजाली सरकाराचें काम म्हजे कोतान वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर बरें जालें आतां पळय दिलीप म्हणटा ते सरकाराच्याच पयशांतल्यान जाला लोक कोण पार्टिसिपेट जाता ताका म्हत्वाचें सो अशे तरेन जर डिस्ट्रिब्युशन करप एक अशे तरेन तांचे कडेन चळवळ वचपाक जी लोकांक तयार करतली बरे सिनेमा दाखयतली बरे कशे सिनेमा पळोवप हें शिकयतली दुसऱ्या लेवलाचेर ESG सारके हातूंत भितर फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करतली इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट फायनान्स हातूंत भितर फायनान्साचो भाग येता तेन्ना इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट येता हे सगळे लेवल पूण मेन चळवळ म्हणून तो आनी कांय वर्सां चळवळ म्हणूनच पळोवची ओके पडटली दिलीप तूं कितें दिसता म्हजे कोतान फिल्म सोसायटीचो मुवमेंट जो आसा जातूंतल्यान बरो सिनेमा कितें हें लोकांक वर्ल्ड सिनेमा पळोवन एक कळपाचो मार्ग आसा फिल्म सोसायटीचो मुवमेंट गव्हर्मेंटान मातशें वेगवेगळ्या वाठारांत शहरांत गांवांनी हें करचें प्रमोट करचो आनी दुसरें म्हळ्यार फिल्म इंडस्ट्री जर गोंयांत सुरवात करपाची गव्हर्मेंटान कितें जर पावलां घेतली जाल्यार फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान कमर्शियली एस्पेक्ट जो पळय लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो फिल्मांतल्यो प्लस तातूंतल्यान बरी फिल्मांय एज हें तयार जातलें अशें म्हाका दिसता म्हाका अशें दिसता की फिल्माचें एज्युकेशन बरे फिल्माचें प्रोडक्शन आनी तांचें एक्झिबिशन हाच्या करपा खातीर ESG डेफिनेट वार्षिक एक कार्यक्रम दिवपाचो गव्हर्मेंटान जेणे करून तो कार्यक्रम तुमी फॉलो करचो ओके दुसरी एक जस्ट म्हाका येवं जाल्यार तुमी उलयतात त्यातल्यान गांवांतल्यान कित्याक हांवूय गांवांतल्यान आयला शाळा ही सदांच प्रत्येक गांवांतली शाळा जी आसा ती थंयची NGO ते थंयचे म्हणजे शाळेच्या हॉलाक समाज मंदीर म्हणटात सगळी कडेन म्हणटाले पयलीं अशे तरेचें आशिल्लें सो आज प्रोजेक्शन आयलां प्रोजेक्टर आयल्या सगळी गजाली आयल्यात थंयच्यानूच हो मुवमेंट गांवांतल्यान घडये स्टार्ट जावपाक शकता थंय प्रत्येक शाळे भितर आज ह्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून फिल्म्स दाखोवपाची हें जावपाक शकतात आनी तातूंतल्यान खुबशी म्हणजे डिस्कशन्स हें तें आनी कारण टॅलंट शेवटी गांवांनीच चड मेळटा सिटी परस अशी परिस्थिती हाजेर विचार जावपाक हरकत ना तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी ह्या गजालीचेर खुबशी चर्चा केली तातूंतल्यान खुबशे लोक पळयता आसतले हांगा आनी तांणी ज्यो गजाली सांगल्यात त्या दृश्टींतल्यान गोंयांत सगळे कलाकार आसात त्या दृश्टींतल्यान विचार करपाक हरकत ना खास करून शॉर्ट फिल्म डॉक्युमेंटरींतल्यान सुरवात करपाक जाता आनी ती सुरवात करून मुखार वचपाक हरकत ना हांगा फिल्माचें जें कितें हें जालां त्या कोंकणी सिनेमा दिसाच्या निमतान जाल्ल्या चर्चेंतल्यान खंय तरी सिनेमाची गजाल मुखार वतली अशें आमी समजुया आनी इतल्यान आमी हांगा ह्या आमच्या जागोराची कार्यावळ सोंपयतात पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.